नमस्कार. नमस्कार मॅडम. तुमचे खूप खूप स्वागत आसा. आयज जी आमच्याकडे मॅडम आसा ती जावन आसा एडवोकेट ज्योलिसा तुलस्कर. मॅडम तुमचे खूप खूप स्वागत आसात. त्यांच्या लायफाची आमकां फूल जर्नी आयकपाक गावतली ह्या व्हिडिओसून. ती एक्चुअली डेप्युटी सरपंच, एक्स डेप्युटी सरपंच आसली. तशीच सध्या ती प्रेझेंटली पंच आसात. इवन ती एक एडवोकेट आसा. ही जर्नी कशी कितें आसली हेंची, इवन चायल्डहूड हेंचो कसो आसलो हे फूल आमकां आयकपाक गावतलें ह्या मुलाखतींतसून. तुमचे खूप खूप स्वागत आसा. एक आमकां उमेद जाता की एक आमी पंचा वांगडा सद्या बसला आनी आमकां पंचाची फूल जर्नी आयकपाक गावतली. तुमी एक डेप्युटी सरपंच सुद्दां आसले फाटल्या फावटी. तुमची फूल जर्नी आमकां आयकपाक गावतली. सो सुरवातेक न्ही आमकां एक अशें तुमचो मायंडसेट कसो आसलो किंवा तेन्ना धाकट्या सांगून तुमचो थिंकींग प्रोसेस कसो आसलो, कित्याक एक चेडूं म्हणटकच एक डिफरंट फिल्डान वचप एक खूब व्हडलें आसता आनी तुमी एक एडवोकेट आसून एक पंच डेप्युटी सरपंच आतां परत पंच आसा तुमी. ह्या फिल्डान पॉलिटिक्सान समथींग डिफरंटूच स्पेशली एक चेडवा खातीर. तुमचो स्टार्टींग आमकां सुरवातेक एक चायल्डहूड आयकपाक जाय कसो आसलो तो. चायल्डहूड म्हळ्यार म्हजें जें बालपण आसा तें सांगोळडानूच गेल्लें आसा. हांवें 1ली ते 4थीचें शिक्षण सांगोळड्याच्याच गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल सांगोळडा हांगा घेतलें. ताज्या उपरांत 5वी ते 10वी पर्यंत हांव मोंतेदेगिरी सेंट एंटनीज हांगा शिकलें. मागीर 11वी-12वीचें जें हायर सेकंडरीचें म्हजें शिक्षण आसा तें हांवें पर्वरीन विद्या प्रबोधिनी हांगा घेतलें. ताज्या उपरांत म्हाका लॉ करपा जाय आशिल्लें म्हणून हांवें BM सालगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ मिरामार हांगा BA LLBचें शिक्षण घेतलें. ओके. सो तुमी एक्चुअली लॉ करपा खातीर किंवा मायंडसेट असो आसलो किंवा घरांतलो बॅकग्राऊंड कितें आसलो, तुमी लॉ कित्या खातीर केलें? घरान असो लॉचें अशें कांयच वातावरण आमगेर नाशिल्लें. पण सांगपाचें म्हणल्यार म्हज्या डॅडीक आनंद तुळसकर तांकां वाचनाची अशी खूब आवड. घरान बारीक कसले कितें डॉक्युमेंट्स आसले जाल्यार तो बसून म्हाका ताजे बद्दल सांगप आनी इनफॅक्ट एक्चुअली खरें सांगू म्हणल्यार तो रियल इस्टेटीनूय आसलो. सो ताज्या उपरांत तो म्हाका बारीक कितें बरोवंक जाय एप्लिकेशन बी जाल्यार हांगा यो बाय हें मातशें पळय अशें बरय. एक्चुअली सांगप सगळें तो करतालो बट बरोवपाचें हांव बसून ताज्या वांगडा बरयतालें. मिस्टेक जाली जाल्यार तोच म्हाका सांगतालो पळय आं हांगा तुवें मिस्टेक केली म्हणून. बट हांवें केन्ना अशें लॉ फील्ड जॉयन जातलें अशें व्हडलेशें अशें कांय म्हजें थिंकींग नासलें. बट म्हाका एक याद जाता जेन्ना स्कुलांतल्यान पळय ते स्लॅम बुक्स आसताले. ताजेर हांव 5th स्टँडर्डाच्यान सदांच ताजेर ते आसताले पळय फुडें व्हडलें जावन तूं कितें जातलें एम्बिशन. एवरी टायम बरोवन दवरप की एडवोकेट म्हणून. कित्याक हांवें हालींच कोणे तरी एकले चलयेन म्हाका दाखयल्लें पळय तुवें बरयल्लें न्ही एकदां का म्हणून. तशें खबर ना म्हाका हांव एक्चुअली कित्याक बरयतालें तें. पयलीं एक डॉक्टर केन्ना चिंत्तालें बट ताज्या उपरांत ते तुज्या शिक्षणाचेर आसता न्ही. म्हाका खबर आसलें मॅथ्सान एक्चुअली सांगपाचें म्हणल्यार मॅथ्सान हांव सामकें वीक आसलें. सो मागीर म्हाका कळ्ळें की तें डॉक्टराचें बरें जावपाचें ना म्हजे कडेन म्हणून. सो मागीर एडवोकेट बरोवपाक स्टार्ट केलें. खंय गेलें एडवोकेट म्हणून बरोवप. आनी ताज्या उपरांत सडनली मागीर 12th जाली म्हळ्यार 12थान पावता म्हणल्यार एक्चुअली हांवें तशें चिंतलेलें की चल आतां खंय तरी लॉच करतलें हांव बिकॉज एक्चुअली म्हजें लॉ करपाचें कारण एक आसलें तें म्हणल्यार तातूंत मॅथ्स सब्जेक्ट आसचो ना म्हणून हांवें चिंतून बेटर लॉ करया अशें म्हणून लॉक गेलें. पूण एक्चुअली कितें लॉ शिकपाक मातशी नॉलेज एक शाप आसची पडटा. सो तुमी शिकपा खातीर कशी आसली पयलीं? शिकपाचें म्हजें शिक्षण म्हणल्यार एक्चुअली 1st till 4th स्टँडर्ड एनीवेज बाकीच्या भुरग्यां भशेन हांवूय एक हुशार भुरगें आसलें. 5th 6th 7th तेन्नाय हांव बरें आसलें बट जेन्ना 8थान पावलें एक्चुअली जशें म्हणटा तें पळय जेन्ना मॅथ्सान ते एक्स वाय ते येवपाक लागले तेन्नाच्यान हांवें ते मॅथ्स अशें सोडून दिलें की बाबा म्हजे कडेन मॅथ्स जावचें ना म्हणून. बट द थिंग इज काटार पास जावप अशें कशें तरी करून एकदां काटार हांव पास जातालें. जेन्ना 10थान आसलें म्हाका अजून याद जाता बोर्ड एग्जाम आसली. एग्जाम बरोवन हांव घरा आयलें आनी फर्स्ट आन्सर म्हज्या डॅडीक हांवें सांगलो सगळ्यांनी पास पूण म्हाका दिसता मॅथ्सान हांव फेल आं म्हणून. बट थँकफुली मॅथ्सान काटार पास जालें हांव. आनी मागीर एक्चुअली पर्संटेजूय म्हजी व्हडलीशी कितें येवनासली. समथींग अरावंड 52 कितें आसली. सो 10थाक. हय. सो आसूं म्हणल्यार आतां कितें करप म्हळ्यार अशीं फ्रेंड्स सगळीं म्हणटालीं कॉमर्साक या हें करया. हांवें म्हाका खबर आसली हे कॉमर्साक वचून कितें परत मॅथ्स येतलें आनी एडमिशनूय मेळपाक म्हणल्यार डिफिकल्टूच आसलें. बेटर म्हणल्यार आर्ट्साक वतलें. बट म्हाका खबर आसा जेन्ना हांवें विद्या प्रबोधिनीन एडमिशन घेतलें खबर ना सडनली अशें कितें जालें तें स्कुलाच्या टायमार बी हांव अशें चड अशें म्हळ्यार को करिक्युलर एक्टिविटीजान एक्टीव आसलें. बट जेन्ना हांव विद्या प्रबोधिनीन गेलें खबर ना एक शिक्षणाचो किडा सडनली आयलो म्हाज्यान आनी हांवें चिंतलें चल आतां मातशें शिक्षणान खंय तरी कॉम्पिटिशन करया. आनी एक्चुअली सांगपाचें म्हणल्यार विद्या प्रबोधिनीन म्हाजो एक टर्निंग पॉयंट की हांव सगळे बाकीचे सोडून हांव नो डावट थंयसरूय हांव को करिक्युलर एक्टिविटीजान आसलें एक्टीव. बट मोस्टली हांव अशें स्टडीजान तकली घालपाक लागलें. फर्स्ट सेकंड रँक हो म्हाका जायत आसलो आनी अशें जाल्लें की
पयलीं जशी म्हाज्या स्कुलान भुरगीं हाफ मार्क्सांक बी रडटालीं पळय तशें हांवूय टिचरी कडेन वचपाक लागलेलें आनी सडनली डॅडी म्हाका म्हणटालो खूब चेंज जालें तूं म्हणून खबर ना कित्याक तें बट म्हाका अशें दिसपाक लागलें ना म्हाका फर्स्ट येवपूच जाय. इनफॅक्ट म्हाका उगडास आसा की दुसरो कोण फर्स्ट येयल्यार हांव घरा येवन रडपाक बी लागलेलें ताका कसो फर्स्ट रँक मेळ्ळो काय म्हणून आनी एक्चुअली 11th-12th ही म्हाजी जर्नी खूब बरी आसा बिकॉज तातूंत हांवें चड म्हाजो असो फोकस शिक्षणान घातलो आनी हांव अशें फर्स्ट सेकंड रँकूच घेतालें बट डिस्टिंक्शनाक ट्राय केलें 12th बट म्हाका डिस्टिंक्शन मेळोंक ना फर्स्ट क्लासान आयलें तुम्ही एक डिस्क्राईब केलं तुम्ही ऍक्टिव्हिटीज आणले म्हणून सो हय. खंयच्या ऍक्टिव्हिटीजान तुम्ही आसली किंवा कशें कितें आसलें नाटकां आनी हे थोडे धाकटे भुरगे स्टेजीर वचपाक भियाता बी धाकटे आसतना सो हय. तुमचें काय कितें आसलें तें एक्चुअली थंयूय सांगपाचें म्हणल्यार हांगाय म्हजो डॅडीच म्हज्या फाटल्यान आसतालो अशें म्हणल्यार चलता बिकॉज म्हाका उगडास आसा की जेन्ना हांव प्रायमरीन शिकतालें सेकंडाक काय कितें आसलें तेन्ना एक पोएट्री कॉम्पिटिशन आसलें तें सांगोळडानूच जाल्लें आतां म्हाका उगडास येना बट तें खंय कितें आसलें तें म्हाका दिसता सांगोळडा पंचायतीच्या तर्फे आसलेलें तें तेन्ना घरा येवन हांवें जस्ट पप्पाक म्हणलें पप्पा अशें अशें कॉम्पिटिशन आसा तो म्हणपा लागलो आपूण तुका शिकयता तूं म्हण नो डावट हांवें म्हज्याच खंयच्या तरी एक स्कुलाच्याच बुकांतली पाठांतर करून थंय वचून कविता म्हणलेली बट थंय म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो आनी तेन्नाच्यान असो डॅडीकूय कळपाक लागलें की हेका स्टेज आवडटा म्हणून मागीर हांव जेन्ना फोर्थान आसलें न्ही तेन्ना एक्चुअली सार्वजनीक गणपती हांगा पणजे आसलो आनी त्या सार्वजनीक गणपतीच्या मंडळा तर्फे एक कॉम्पिटिशन आयोजीत केल्लें हाचें डान्स कॉम्पिटिशन डान्साचें काय म्हाका तेन्ना कांयच कळनासलें डॅडी घरा आयलो ताच्या कोणा तरी फ्रेंडान ताका सांगलें की पळय रे तुजी चली डान्स करता जाल्यार थंय एक्चुअली डॅडी आयलो आनी डॅडी म्हणपाक लागलो पळय एक डान्स आसा तूं करतलें का म्हणून आनी डॅडीनूच म्हाका आनी भावाक तो डान्स एक शिकयलो एक्चुअली स्टेप्स बीन ती डॅडीनूच बसयल्ली सदांच आपूण येवप आमकां डान्स शिकोवप आनी तेणी आमकां रेडी केली जेन्ना आमी त्या स्टेजीर गेली हांव आनी भाव एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सामकी नर्वस बिकॉज सगळीं भुरगीं जी थंय डान्स करपाक आयिल्ली ती सगळी बरी अकॅडमींच्यान शिकून बी आयिल्ली आनी हांव आनी हो डॅडीचो डान्स शिकून गेल्ली आनी म्हाका उगडास आसा डॅडीन आमकां अशी तकलेक रिबन बांदप हातांक रिबन बांदप आनी एक डान्स शिकोवन चडयली स्टेजीर वचा आनी तुमी डान्स करा म्हणून आमी नर्वस आसली खरी पण तितलीच उमेदूय आसली आमकां की आमी फर्स्ट टायम स्टेजीर चडटा म्हणून खंयच्या तरी व्हडली स्टेज खूब लोक आमी तो डान्स केलो बट एक्चुअली एक सांगपाचें म्हणल्यार म्हज्या डॅडीचें म्हाका हें सांगूच कशें दिसता कारण ताणें केन्नाच आमकां अशें शिकोवंक ना तुमी गेली म्हणजे तुमी थंयसर तुमकां प्रायजूच मेळपाक जाय आनी तुमी येवंक जाय तो एवरी टायम आमकां फक्त तुमी स्टेजीर चडा फुडें कितें जाता तें जावं म्हाका उगडास आसा इवन स्कुलान जेन्ना जेन्ना हांव खंयच्या कॉम्पिटिशनांनी भाग घेतालें हांव घरा येवन सांगप पप्पा हांव ह्या कॉम्पिटिशनान भाग घेतला जेन्ना तें कॉम्पिटिशन जावन हांव घरा येतालें न्ही केन्नाच विचारनासलो की कितलो प्रायज मेळ्ळो सदांच विचारप की बाय कशें जालें तुजें कॉम्पिटिशन का म्हणून आनी हातूरूच सांगपाचें म्हणल्यार जशें तुवें को करिक्युलर एक्टिविटीज रिलेटेड विचारलें हांव जेन्ना फिफ्तान वा सिक्स्थान आसलें तेन्ना हांव बाल भवन पर्वरी वयतालें त्या पर्वरी बाल भवनान हांवें एक समर कॅम्पाचो वर्कशॉपाक जॉयन जाल्लें हांव तो वर्कशॉप आसलो हे थिएटर वर्कशॉप आनी डान्स म्हणून डान्साक वयतालें खरें हांव बिकॉज ती दोन नांवां दिवंक जाय म्हणून हांव डान्साक नांव दिवन गेल्लें इवन स्कुलान आमचे ग्रुप डान्स आसताले सिंगींग कॉम्पिटिशन तेतून बेश्टे तेंच्या मदीं वयतालें पण म्हाका डान्सान व्हडलीशी आवड नासली बट कथक बीन तेतूनय हांवें कथकाची एक एग्जामूय दिल्ली आसा बिकॉज तें हांव जस्ट थंय वयतालें म्हणून दिल्ली हांवें बट म्हाका तातूंत व्हडलोसो असो इंट्रस्ट केन्ना येवना बट म्हाका आवडटाली एक्टींग म्हाका खूब आवडप आनी हांव कितें जेन्ना बाल भवनान गेल्लें न्ही थंयसर श्री रवींद्र आमोणकर म्हणून एक नामनेचे असे सर आसात जे तुमकांय खबर आसतली ते मोस्टली थिएटर वर्कशॉप अजूनही घेतात ते त्या वर्कशॉप घेवपाक आमकां बाल भवनान आयिल्ले तांच्यांनी पळयलें की सगळ्या भुरग्यांक मदीं हे जलिशान अशें कितें तरी आसा म्हणून एवरी टायम तो जेन्ना ते थंयसर म्हणल्यार अशें नाटक बसोवप तेन्ना लीड रोल असो जलिशाक कितेंय जालें तूं लीड रोल करप म्हणून पयलींच सांगप ताणें म्हाका आनी म्हाका एक उगडास आसा एक दीस डॅडी तेका मेळ्ळो तेन्ना तेणें डॅडीक सांगलेलें जलिशा हे चली आसा पळय ते फुडाराक खंय तरी पावतल्या आनी एक्चुअली खरेंच ती सराची उतरां खरी जाली आयज खंय तरी अशें हांव म्हणपाक शकता की हांव खंय तरी पावलां अशें आनी तेंच जेन्ना बाल भवनान वतालें तेन्ना फर्स्ट स्टेजीर हांवें एक नाटक केल्लें चिमणा बांद तो बंगला म्हणून शिकयल्लें आमकां सरांनी तें आमी पुंडलीक नगर देवस्थानाच्या सभागृहान केल्लें हय हय पर्वरी
आणि ताज्या उपरांत परत सेम नाटक त्याचो एक शो आमी हांगा कला अकादमीन केल्लो. म्हाका इतलें बरें दिसतालें की येदे व्हडल्या स्टेजीर आयज हांव थंय परफॉर्म करतलें म्हणून. एक्चुअली अशेंच ना की म्हाका लीड रोल आसलो म्हणून हांव एक्सायटेड आसलें, कारण म्हाका एक याद आसा तशेंच बालभवनान एक नाटक केल्लें, कितें तरी जंगलाचो राजा का कितें, म्हाका आतां नांव एक्चुअली उगडास येना सारकें. म्हाका याद जाता की म्हाका तातूंत झाड केल्लें, कांयच एक्टिंग करप ना, उबें रावप. म्हाका जस्ट उगडास आसा की म्हाका एक ब्रावन कलर दुपट्टान गुठलायल्लें आनी म्हाज्या तकले वयल्यान एक ग्रीन कलरचो दुपट्टा सोडलेलो. आणि म्हाका याद जाता घरा येवन तेन्ना बी हांवें म्हाज्या मम्मीक सांगलें की फाल्यां यो आं, म्हाजें फाल्यां नाटक आसा. आणि मम्मी म्हाका म्हणटा येता आमी. तुका कितें केलां गो नाटकान? हांवें सांगलें झाड केलां म्हणून. मम्मी हांसता, पूण हांव सांगता तूं यो गे म्हाका पळय गे. एक्चुअली थंय म्हजें तोंड सुद्दां दिसनासलें, कारण फूल म्हाका कव्हर केल्लें. बट म्हाका ती उमेद आसली की हांव स्टेजीर चडपाचें आसा म्हणून. तशेंच मागीर स्कुलान सुद्दां जेन्ना आसलें हांव, थंय म्हाजी एक टिचर आसली. एक्चुअली खरें म्हणल्यार हांव त्या टिचरीकूय आयज चडांत चड धन्यवाद म्हणटा की हांव तिच्या खातीर आयज खंय तरी पावलां अशें म्हाका दिसता. जशे म्हजे रवींद्र सर आमोणकर आसा ते म्हाका सदांच फुडें काडटाले, तशी ही जी टीचर आसा उमा चोडणकर म्हणून, ती म्हाका मोंती दिगिरीन आसतना 8th स्टँडर्डाच्यान कोंकणी शिकोवपाक लागली. ती जेन्ना शिकयताली क्लासीन येवप, रिडींग कितें करपाचें आसा जलिशा करतले, आनीक कितें आसा जलिशा करतले. तिणें पळयल्लें की म्हाजी एक्चुअली लँग्वेजीचेर कमांड बरी आसा म्हणून. मागीर ती म्हाका कॉम्पिटिशनांनी धुकलपाक लागली. एक्चुअली ती म्हज्या फाटीन रावन ती एक म्हाका पुश दिताली म्हणून हांव खंय टिचरीन सांगलां म्हणून हांव वयतलें अशें जातालें म्हाका. आणि ती कितें करताली, एक भुरग्याक जशी आपली आवय सगळें रेडी करता न्ही झिरोच्यान, तशी ती म्हाका करप. स्क्रिप्ट आपूण हाडप, म्हाका परवा आसा जाल्यार आयज शिकोवप, जलिशा आज आमी हें रेडी करया, परवा कॉम्पिटिशन आसा. हांव टिचरीच्या हेचेर, टीचर आसा न्ही म्हजी, हांव करतलें अशें म्हणून हां टिचर म्हणप. ती म्हाका साडी घेवन यो म्हणून फक्त इतलें सांगप, साडी आनी एक ब्लावज तूं घेवन यो. हांव येवप, ती म्हाका क्लासीन व्हरून रेडी करप, म्हजे केस बांदप, सगळें ती टीचर करताली आनी म्हाका व्हरून स्टेजीर उबें दवरताली. आनी खरेंच त्या टिचरीच्या आशिर्वादान हांव नेटान वचून स्टेजीर उबें रावून स्कुला खातीरूय प्रायजां हाडप. इवन स्कुलान पळय एक नाटक करप, तातूंत हांव म्हाजी भाशा उलयतां. बट एक तियात्र करप हें म्हाज्या खातीर एक डिफरंटूच असो एक एक्सपिरियन्स आसलो. जेन्ना हांव 9थान आसलें तेन्ना एक स्कुलान अशें एन्युअल डेक म्हणून आमी एक मार्गारिता म्हणून एक तियात्र दवरलेलें. आनी पळय जशी आमी नाटकान उलयता ना ती हांव म्हजी भाशा उलयतां, बट तियात्रान उलयतना तुका ती सावथाची एक्सेंट हाडची Okay. पडटा. आनी इट्स नॉट इजी की तूं 8 दिसां भितर ते रेडी बरोबर. करता. आनी एक फादर आसलो आमच्या स्कुलान, फादर रॉडसन म्हणून. ताणें म्हाका म्हणलें पळय आपूण तुजी इतली एक्टिंग पळयल्या न्हू, आतां तूं तियात्र करतलें. आनी हांवें ताका म्हणलें ना फादर, म्हजे कडेन ती लँग्वेज जावची ना. आमी आसा न्ही, तूं इतलें करता आमी पळयलां, हें तुज्या खातीर कांयच न्ही अशें म्हणपाक लागलो. हांव म्हणलें बरें आतां फादर सांगता जाल्यार करया, पळोवया, एक ट्राय दिवया अशें म्हणून हांव प्रॅक्टिसेक गेलें. आनी एक सर रॉक्सन म्हणून म्हाका शिकयतालो, ताणें आनी त्या फादरान मेळून दोगांयनी म्हाका सामकें ट्रेन केलें. आनी एक्चुअली तुका खरें सांगू म्हणल्यार म्हजी ती लँग्वेज इतली अशी जाली की एज इफ हांव घरा तीच उलयतां कशें, इतलें फ्लुएंटली उलोवपाक कशें लागलें. पॉसिबल जालें ते? प्रॅक्टीस ना म्हणटली न्ही. प्रॅक्टीस नासली केन्ना. मागीर हांवें कितें केलें, ती तियात्र येतात न्ही, सीडी हय. येताल्यो तेन्ना हाडून घरा ती सीडी पळोवप. सीडी Okay. पळयल्या उपरांत ओके हां हें अशें उलोवप तशें उलोवप, मातशें ट्रेन जालें हांव आनी उरलेलें फादरान केलें. ओके. आनी एक्चुअली जेन्ना स्टेजीर गेलें न्ही, इतले लोकांनी ते अप्रिशिएट केलें की स्कुलाक आमच्या तो सेकंड शो दवरचो पडलो. स्पेशल एक तियात्रच म्हणून दवरलें आनी तियात्राचें नांव तें मार्गारिता म्हणून आसलें आनी तेतून लीड रोल हांव मार्गारिताचो करतालें. वाह. आनी अशेंच की स्कुलान एवरी टायम अशेंच जातालें. इवन ती मोनोलॉग कॉम्पिटिशन्स आसताली, थंय तीच उमा चोडणकर म्हजी टीचर एवरी टायम येवप, हो गे मोनोलॉग फाल्यां रेडी जाता. हांव वचप, रेडी जावप आनी इतले लोक अप्रिशिएट करप म्हाका की स्कुलान जलिशा हें नांव सारकें फेमस जावन पडलेलें. मागीर अशेंच जेन्ना 10थाक आसलें हांव, बोर्ड एग्जाम्स दिल्ल्यो आनी घरा बसलेलें. राती फ्री आसलें म्हणून टीव्ही पळयतालें, ताजेर एक एड आयली, गोवा प्लस चॅनलाक एक न्यूज रिडर जाय म्हणून एंकर. सो रातभर ही म्हाका केन्ना न्हीद ना. खबर एक्चुअली केन्नाची? 10थाक एंडाक अंदाज 2009 कसो. ओके.
बसले आणि हांव पळयता की एड आयल्या. म्हाका खबर आसा म्हज्या लँग्वेजीचेर कमांड आसा. रातभर न्हीद ना, कित्याक घरान सगळीं न्हिदल्या. हांव सांगतलें कोणांका म्हणून. सकाळी बेगीन उठले, डॅडीक सांगलें, चल रे थंयसर इंटरव्यू दिवन येवया. तो म्हाका म्हणपाक लागलो, पळय मातसो शिक्षणाचेर लक्ष घाल. तुवें पयलींच म्हणटा की पेपरूय बरो वचूना तुजो म्हणून, मातशें राव मागीर पळोवया. ना ना म्हाका वचपाकूच जाय म्हणून फाटल्यान लागले ताच्या. म्हाका याद आसा तो सांजचो घेवन म्हाका त्या न्यूज चॅनलान गेलो आणि भितर गेली आमी. हांवेन एक बस जस्ट थंय बसता म्हणल्यारूच डॅडीचोच कोण तरी फ्रेंड डॅडीक मेळ्ळो आणि म्हणपाक लागलो, चलयेक घेवन येयला. पप्पान म्हणलें हय. आणि ताणें सांगलें पळय म्हणून ते सगळे रेडी आसता, फक्त ते वाचपाक जाय न्ही ताणें म्हणून. सो हांगा व्हडलीशी सॅलरी बी अशें कांय आसपाचें ना, कमी सॅलरी आसतली म्हणून. पप्पान म्हाका उगडास आसा, ताणें फस्टूच तांकां सांगलें तें सॅलरी घेवना, ताका फक्त टीव्हीर दिसपाक जाय, हो ताचो मेन हेतू आसा अशें म्हणून. आणि एक्चुअली खरें सांगू म्हणल्यार थंय वचून म्हजी लँग्वेज नो डावट लँग्वेजीर कमांड बरो आसलो, बट थंय एक म्हाका वेगळोच एक्सपिरियन्स मेळ्ळो. आणि अशें जाल्लें की म्हजें मामालें घर पेडण्या सायडीन आसा, कोरगांव म्हणटा थंय. आणि थंय म्हजी आजी बी सारकी इतली खुश की ती सांज जाली काय टीव्ही पळोवपाक बसप. आणि दुसरे दीस जर आनीक कोण पळय चॅनलान कशें आसता, आयज हेणें सांगलें जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या न्यूजार आसता सगळी. ती कितें करप, जे दीस हांव आसता त्याच दीस न्यूज पळोवपाचो आनी सगळीं जाणां बसून पळोवप. आणि हांव ना त्या दीस म्हाका फोन मारून केन्ना आतां फाल्यां येतले काय म्हणप. आजी म्हजी खूब एक्सायटेड जाल्ली की म्हळ्यार आमचे आतां नात आपली टीव्हीर येता म्हणून तिका उमेद जाताली सगळ्यांक सांगपाक बी. आणि खरेंच म्हाकाय खूब बरें दिसता की डॅडीचे थोडे फ्रेंड येताले, आमच्या वांगडा एक फोटो मारूंक गो म्हणून. म्हाका खरेंच सेलिब्रिटी फिलिंग येताली त्या टायमार. म्हणजे कितले महिने काम केले किंवा वर्स काय ऑलमोस्ट केले? 1.5 वर्स कशें काम केलें. हय. म्हणजे तुम्ही एक ऍडव्होकेट म्हणजे कॉलेजीन थंयसरलो एक्सपिरियन्स कितें किंवा थंयसरलो हे आसलो? हय हय. मागीर म्हणटा पळय आफ्टर 10th 11th 12th विद्या प्रबोधिनी केली. थंय आमची ती असेंब्ली बी आसप, मेडिटेशन हे ते. सर नागवेकर म्हणून आसा, तो म्हाका सदांच थंयसर तूं घे फाल्यां हे तूं घे घेवन, तुवें करप हे तुवें करप करून. आणि शेफाली टीचर आसा थंय एक म्हजी फेवरेट आसली ती. कोंकणीन कितें आसल्यार ती म्हाका थंयसर घेताली, जेलिशा फाल्यां हें करप आं. आणि विद्या प्रबोधिनीचें एक सांगपाक म्हणल्यार तातूंत एक खाशेलेपण आसा जें हांव एक्चुअली सांगपाक सोदतां. तातूंत खरेंच म्हाका संस्कार म्हणटा आमचे ते हिंदूंचे खूब शिकपाक मेळ्ळे. आणि कशें आसा की तातूंत मागीर तें मेडिटेशन हें एक वेगळेंच म्हज्या खातीर वातावरण आसलें, कित्याक हांवेन स्कुलान तें आमकां नो डावट नॉर्मल असेंब्ली आसताली, बट हांगा हांवें मेडिटेशन म्हणून पळयलें. मागीर ताजे उपरांत फुगडी कॉम्पिटिशन बी थंय चड जाताली आणि हांव तातूंतय पार्ट बी घेतालें. व्हडलेशें म्हाका इंट्रस्ट असो नासलो, पूण चल स्टेजीर चडया म्हणून वयतालें स्टेजीर. मागीर ताज्या उपरांत 12th जाली आणि लॉ कॉलेजीन गेलें. आणि एक्चुअली सांगपाचें म्हणल्यार लॉ कॉलेजीन हांव फाल्यां एग्जाम जाल्यार आयज शिकपाक लागलेलें. बट द थिंग इज तातूंत म्हाका मातसो इंट्रस्ट आसलो म्हणून इजिली क्लियर जातालें. बट थंयसर हांवें व्हडलेशें ते को करिक्युलर एक्टिविटीजान पार्ट घेवंक ना. बट कॉलेज लायफ हांवें अशें मातशें बंक बी मारप, ते नवें नवें शिकलें हांव की चल पयलीं फर्स्ट म्हाका दिसता 2-3 इयर हांवें केन्ना बंकूच मारूंक ना. शिक्षणीक कशें वचप, बसप, येवप, घरा लास्ट 2 वर्सांक मारला तुम्ही? लास्ट 2 वर्सां मागीर कितें जाता ते बंक फुटता तशें जाता न्ही. अरे सगळींच जाणां बंक मारता, हांवेन कित्याक मारूं नाका म्हणून मागीर हांवूय स्टार्ट जालें अशें बंक मारप बी. बट ती एक वेगळीच मजा आसली. फ्रेंडांक वांगडा भोंवपाक वचप, मागीर त्यो आमची अटेंडन्स कमी, मागीर ताज्या उपरांत जस्ट बिकॉज ती अटेंडन्स 75 करपाक जाय म्हणून थोडे लेक्चर अटेंड करप. आणि थंयसर म्हणल्यार अशें की थंय को करिक्युलर एक्टिविटीजान अशें हांवेन तितलें म्हळ्यार हांव भायर सरूं ना. जस्ट द थिंग इज शिक्षणानूच मातशें आसलें, शिक्षण करप. म्हणल्यार ते आमचे सेमिनार बी आसताले, ते बी फाल्यां सेमिनार जाल्यार आयज करप मातशें की करपा मार्क्स जाय न्ही म्हणून. बट कॉलेज लायफ म्हणपाक गेल्यार तातूंत हांवेन अशें बंक मारप, मागीर न्यू न्यू रेस्टॉरंट्स ट्राय करप, हांगा थंय भोंवप, तशें फ्रेंडां वांगडा भोंवून. एक्चुअली प्रॅक्टीस बीन खंय केला किंवा कशें कितें जालें? ताज्या उपरांत मागीर एक्चुअली 2017 हांव पास आउट आणि आय थिंक 2017 इलेक्शनूय जालें. आणि एक्चुअली म्हजे पॉलिटिक्सानूय वचपाचें व्हडलेशें अशें हांवें केन्ना तुमकां विचारपाक लागलो की खंयसून तो किडो येयलो पॉलिटिक्सांतलो काय म्हणून? किडो नासलोच पॉलिटिक्साचो. इनफॅक्ट हांवें रिमेंबर लायक केन्नाय कोणी पॉलिटिक्साचें उलयलें जाल्यार आवय पॉलिटिक्साच्यो गजाली घरान आमगेर त्यो चलताल्योच सदां. बिकॉज म्हजो भाव जो आसा एडवोकेट प्रथमेश तुळसकर, ताका अशें पॉलिटिक्साची खूब उमेद. आणि म्हजो डॅडी आसा तो 2006 or 7 समवेअर असेंब्ली इलेक्शन कंटेस्ट केल्लें ताणें MGPचेर.
सो तेन्नाच्यान मातशें अशें वातावरण आसलें तें की पॉलिटिक्स चलतालें, न्यूज दीसभर न्यूज पळोवप, ताजे बद्दल उलोवप आणि भाव आनी डॅडी मातशे चड तसले हितून. आनी म्हजो डॅडी एक्चुअली सांगपाचें म्हणल्यार ही इज अ सोशल वर्कर. केन्नाय कोणाक कितें हेल्प जाय न्ही, कोणीय येताले, डॅडी तांकां एडवायस करप. इवन अजून सांगपाचें म्हटल्यार नो डाउट भावान आनी हांवेन लॉची डिग्री घेतलेली आसा, बट हांव म्हणपाक शकता की म्हजो डॅडी डॉक्युमेंटान हा. चड परफेक्ट आसा. सो बिकॉज कितें जातालें की पयलीं तशेंच इवन आतांय तशेंच जाता की कोणूय कितें येता न्ही डॉक्युमेंटाक आमकां विचारच्या पयलीं येवन बाबू मातसो हेल्प कर मरे म्हणून हा. ताजे कडल्यान एडवायस घेता. बिकॉज संवय आसा सगळ्यांक हा. पयलींच्यान की ताजे कडेन येताले अशें एडवायस बी कितें जाय जाल्यार घेवपाक. मागीर 2017 जेन्ना हांव पास आवट जाल्लें न्ही, एक्चुअली म्हजें अशें म्हळ्यार डॅडीनूय केन्ना म्हणूं ना इलेक्शन कंटेस्ट कर, भावानूय म्हणूं ना. आनी इनफॅक्ट आय वॉज थिंकिंग लायक दिस टायम भाव कंटेस्ट करता दिसता Okay. म्हणून, बिकॉज मातशें आमचें तशें चल्ललें उलोवपाचें. सडनली कितें जालें, ज्या वॉर्डार भाव म्हजो किंवा पळय डॅडी किंवा भाव दोगा भितरलो कोणूय बसतलो अशें चिंतलेलें हांवें. बट तो वॉर्ड लेडीज जालो. Okay. सो म्हाका भाव म्हणपाक लागलो बसता मुगो इलेक्शनाक. इतलेंच आमचें कन्वर्सेशन जालें इलेक्शन बसता मुगो इलेक्शनाक. आनी हांवेन ताका म्हणलें हांव बसतलें काय म्हणून. बिकॉज कशें आसा की म्हाका लोक बाबूचे चली म्हणून वळखता किंवा प्रथमेशाची भयण म्हणून वळखता. बट जलिशा म्हणून म्हज्या स्कुलान आनी कॉलेजीन सोडून म्हाका कोणूच वळखनासलो. आनी कशें आसा भुरगीं फेसबुकार खूब पयलींच्यान एक्टीव आसा, हांव नासलेंच. सो आय वॉज लायक की म्हजी कोण फेसबुकूय फ्रेंड ना, म्हळ्यार कोण वळखत ना म्हाका, हांव कितें करतलें काय म्हणून. तेन्ना भावान आनी डॅडीन म्हाका म्हणलें की एक काम करुया, तूं बस, आमी आसा न्ही, आमी वळखता लोकांक, आमी पळयता म्हणून. बट हांवेन अशें म्हणलें की तुमी वळखता पण म्हाका लोक वळखना आनी कोणाकूच खबर नासलें की एक अशें चली आसा म्हणून जे कंटेस्ट करपाक शकता किंवा ताजे कडेन तशी म्हळ्यार कॅपॅसिटी आसा ते इलेक्शनाक बसतले बी. सो डॅडी म्हणपाक लागलो की पळय आतां तो वॉर्डूय लेडीज जाला आनी तुका एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा, तूं पळय कशें कितें चिंत आनी सांग. बट म्हाका 17 बसलेली तुम्ही कितें 17. हय 2017 एंड ऑफ 17 दिसता तें समथींग, म्हाका मातशी बरी याद Okay. जायना. बट फोर्स असो म्हाका दोगांयनी करूं ना. दोगांयनी म्हाका सांगलें आमी फाटल्यान आसा, तूं चिंत तुजें डिसिजन घे आनी. आनी म्हाका उगडास हांव फ्रेंडांक फोन मारून हांव इलेक्शनाक बसता, हांव इलेक्शनाक बसता म्हणून सांगतालें. आनी म्हजें एक क्लोज फ्रेंड आसा एक्चुअली, ताजो एक उल्लेख करपाक सोदता हांव, गायत्री म्हणून. ताणें म्हाका म्हणलें जलिशा अशें कांय ना जें तुजे कडेन जावचें ना म्हणून, बिकॉज आपणें तुका स्कुलांच्यान पयलां म्हणपाक लागलें. तूं फुडें सर आनी प्रथमेश आनी डॅडी आसा न्ही, सो जातलें म्हणून. आनी एक्चुअली खरें म्हणल्यार आयज म्हाका विचारल्यार 2 दीस सुद्दां घेवना हांवेन. जस्ट डॅडी गेलें आनी चल हांव जाता कंटेस्ट करता अशें म्हणून. आनी मागीर हांवेन मातशें फेसबुकार बी येवपाक स्टार्ट केलें, सो दॅट मातशें तरी कोण तरी वळखुपा जाय न्ही म्हाका अशें म्हणून. आनी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार जशें आमी चिंतलेलें की डॅडीन म्हाका सांगलेलें तूं येतलें म्हणून इलेक्ट जावन, तूं कांय टेन्शन घेवं नाका. बिकॉज डॅडीची वळख आसा, भावाची वळख आसली. सो एनीवेज तेन्ना म्हाका उगडास आसा की मेजॉरिटी वोटांनी हांव इलेक्ट जावन आयिल्लें. हय आनी लिडींग आसलें हांव, म्हळ्यार अशें लीड म्हळ्यार म्हाजी 225 लीड काय कितें आसली तेन्ना. ऍक्च्युअली एक पंचायतेचें काम कितें आसता बेसिकली स्टार्टिंग, तेन्ना तुमकां खबर ना जाल्यार तुमी जाता तुमी कशें कितें काम केलें. एक्चुअली खरें म्हणल्यार म्हाका पंचायतीन सेक्रेटरी आसता हें खबर आसलें, बट हांवें म्हाज्या सांगोडल्याच्या पंचायतीन हांवें केन्नाच पांय दवरूंक नासलो. एक केन्ना तुका वदळ उल्लेख केला हांवें की कॉम्पिटिशन केन्ना तरी तेन्ना गेल्लें तितलेंच. ताजे उपरांत हांवें अशें चिंतूंकय नासलें की पंचायतीन कितें आसलें न्ही, डॅडी कडेन बरोवन दिवप चल रे मातसो पप्पा करून यो तूं. बट हांव केन्नाच वचनासलें. पंचायतीन वचून म्हाका खूब गजाली कळ्ळ्यो. इतलें की पळय सेक्रेटरी हे अजून म्हजी थोडी फ्रेंडां म्हाका म्हणटा सेक्रेटरी आसता पंचायतीन काय म्हणून, बिकॉज तांकां सुद्दां खबर ना. तशी म्हजी गत आसली एक टायम की मागीर शिकून मातशें बुकांचेर कळटा पळय आसता. पण कोण वयता तेजें काम कितें हें कोणाक खबर आसा. पंचायतीन पावून कळ्ळें की एडमिनिस्ट्रेशन जें कितें पंचायतीचें आसा तें सगळें सेक्रेटरी पळयता म्हणून. आनी सरपंच आसता, जर सरपंच ना जाल्यार डेप्युटी सरपंच आसा. सरपंचाचो रोल अमको आसता. मागीर जर सरपंच एबसंट आसा जाल्यार ताजो पावर जो आसा तो सगळो डेप्युटीक वयता. हें सगळें म्हाका मागीर कळ्ळें. पंचायतीन जे कितें डिसिजन जाता ते मेजॉरिटी मेळून डिसिजन घेता हें बी सगळें कळपाक लागलें पंचायतीन पावून. ताज्या पयलीं पंचायत आसा, सरपंच हे बीन खबर आसा म्हाका, तितलेंच. पण ऍक्च्युअली नॉर्मली कामां कितें आसता किंवा तुमी कशी कितें कामां स्टार्ट केली करपाक त्या टायमार.
तेन्ना फर्स्ट ऑफ ऑल हांव न्यू असले, म्हाका दिसता जुनान 18 जून म्हाजो बर्थडे आनी 18 जुनाकूच म्हाका दिसता आमची पंचायत फॉर्म जाल्ली 18 Yeah. जून ऑर 19 जून. फर्स्ट काम हांवें केल्लें तें म्हाका उगडास आसा आनी तें म्हणल्यार एक ड्रेनेज आसा ती क्लीन करपाची आसली आनी खूब वर्सां ती कोण क्लीनूच करनासलो. आनी लोकांचें म्हाका सदांच सांगप की थंय उदक येता बिकॉज ती ड्रेनेज क्लीन ना. पंचायतीक एक्चुअली पळोवंक गेल्यार न्ही व्हडली अशी कांय कामां नासता. पंचायतीची बेजीक अशी कितें नेसेसिटीज आसा पळय त्यो आमकां फॉर एक्झाम्पल स्ट्रीट लायटीच्यो पळोवप, मागीर ड्रेनेजी, मागीर रस्ते ते बट रस्ते सुद्दां मेन कितें पंचायत अशें एक्चुअली सगळीं कामां अशी पंचायतूच अशें करना. ते रेझोल्युशन घेवन पंचायतीच्यान फुडें धाडप आसता, फुडें डिपार्टमेंट आसता ती पास करून घेता, ते फॉलो अप करप हें तुजें काम आसता. तशें म्हाका उगडास आसा की अजून सुद्धा सांगता तुका जाल्यार एक्चुअली कशें आसा बारीक बारीक कामाक लागून लोक म्हाका फोन मारता, झाड सुद्धा पडल्यार लोक म्हाका फोन मारता. सो म्हाका पंचायतीन वचून कळ्ळें की बाबा झाडाचें काम हे पंचायतीक करचें पडटा. ताज्या पयलीं म्हाका दिसतालें कितें झाडाचें आसता तें मे बी फॉरेस्टान त्या डिपार्टमेंटान. एक्चुअली कशें आसा नो डावट की तो एक प्रोसिजर की व्हडलें कितें आसा झाडाचे बीन प्रॉब्लेम इश्यू चल्ला जाल्यार ते फॉरेस्टाक धाडप, फॉरेस्ट येवन रिपोर्ट करता. रिपोर्ट करून जर ते डेंजरस आसा जाल्यार पंचायत कट करता. बट ही बेजीक अशी कितें कामां आसता गांवची ती पंचायत पळयता. आणि ऍक्च्युअली अशे खुबशे स्किमी सुद्दां असतात न्ही ऍक्च्युअली लोकांकडे पावना आणि ऍक्च्युअली गोंयान ऍक्च्युअली एक रियलिटी पळोवप म्हटल्यार खुबशे स्किमी अशा जे गांवांनी पावल्ले ना. सो हे पंचायतीकडे पंचाकडे एक रायट असता न्हू. एक्चुअली म्हाका उगडास आसा की हेणी आमच्या मोदी सरकारान एक हे काडलेलो प्रोग्राम कितें तो घर घर स्किमी सॉरी गव्हर्नमेंट एट युअर डोर स्टेप. त्या गव्हर्नमेंट एट युअर डोर स्टेपान सगळ्यो ज्यो स्किम्स आसा न्ही आधार कार्ड पर्यंत ते पॅन कार्ड पर्यंत ह्यो सगळ्यो स्किमी पंचायत तर्फे खंय तरी तुमी एक म्हळ्यार एक प्लेस एक सिलेक्ट करप आनी त्या प्लेसीचेर ते म्हळ्यार तुमी प्रोग्राम आयोजीत करप तो आनी लोकांनी थंय येवन तेजो लाभ घेवप. सरकार घर घर म्हळ्यार सामको तुज्या घरान येवचो ना बट तुका लागीं हाडून दिता जाल्यार ते वचून तरी तुवें ताजी एडवांटेजी घेवप. हांव सांगपाक कितें सोदता तूं स्किमीचो उल्लेख केलो म्हणून स्किमी अश्यो खूब आसा लोकां मेरेनूय पावता. तूं म्हणटा लोकां मेरेन पावना, हांव सांगता लोकां मेरेन पावता बट कितें जाता जाणा लोक आळशी जाले आमचे, ते फुडें सरपाक पळयनात. म्हाका उगडास आसा की जेन्ना म्हज्या वॉर्डानूच कित्याकूय हांव फोन करता न्ही पळय अशी अशी स्कीम आयल्या म्हणून थोडे लोक आसात जे एक्चुअली ते स्किमींक लागून येतात. थोड्यांक म्हाका फोन मारून सांगचे पडटा पळय हेतून बेनिफीट आसा कर कर, तूच पळय मुगो ते तूच कर मुगो. हांव तुका हेल्प करूं शकता, जेवण सारखें तुज्या तोंडान घालपाक शकना, हांव तुका वाडून दिता. तुका सांगल्यार तुमी त्या टायमार पावपाक जाय न्ही. हांगा कितें जाता लोकांक सांगून लोकांची दाराय आमकां खडखडोवची पडटा की तुमी येया, तुमी वचून ते तुमी येया आनी तुमी त्या स्किमीचो लाभ घेया. आतां सुद्दां हालीं म्हाका उगडास आसा तेच हांव आधार कार्डाचें सांगतालें पळय. आधार कार्डाक लागून आमी हांगा साई मंदीर आसा थंयसर प्रोग्राम आयोजीत केल्लो. एवरी टायम कितें जातालें फोन मारून मारून पळय आं तुमचें सारकें ना जाल्यार हां एडिट करूंक आमकां सांगचें पडटालें. ना जाल्यार कितें प्रोग्राम आमी आयोजीत करता लोक पळयत जाल्यार कोणूच ना, आमकां थंय बसून बसून घरा वयची पडटाली. ओके म्हळ्यार लोकांकडून लोक ऍक्च्युअली येना. लोक येना पळय सगळेच जाण अशें हांव म्हणना बट मोस्टली अशें जाता की लोकांक सांगल्यार सुद्दां आं बरें म्हणून फोन दवरता बट दुसऱ्या दिसा तेजी जाग ना. तुका फोन मारचें पडटा आनी तेका सांगचें पडटा. बरोबर. आणि एक अशें आमी एक्च्युअली फाटल्या न्यूजान सुद्दां पयले फाटल्या इलेक्शना टायमार की पंच जावपाक सुद्दां लोक पयशे वाडटात किंवा पयशे वांटप जाता जे एक्च्युअली खंय पर्यंत तुमच्या कडल्यान घडला किंवा तुमी पळयला की तुमकां चड खबर आसतली हेच्या बद्दल. हय हांव पंचायतीन आसून हांव एक सांगपाक शकता म्हाका तरी एज अ वॉर्ड मेंबर केन्ना पयशे वांटपाचे पडूंक ना. बिकॉज कितें जालें जाणा म्हजो जो वॉर्ड आसा न्ही सामके शिक्षणीक लोक आसा आनी ते एक्चुअली कितें जाता त्या वॉर्डान तूं जेन्ना गेले म्हज्या वॉर्डान मुद्दम सांगता तुका ते लोकूच तुका घरा मेळना बिकॉज ती ऑफिसर लॉबी आसा मोस्टली आनी ते तुका घरानूय मेळना आनी तांकां तुज्या पयशांचीय गरज ना. बट म्हाका उगडास आसा इलेक्शनाक जेन्ना जेन्ना हांव तांकां फोन मारून सांगता न्ही भाई पळय हांव इलेक्शन परत लास्ट टायमचें परत कंटेस्ट करता ते म्हाका इतलेंच सांगता ऑल द बेस्ट जेलिशा आयले तूं म्हणून सांगता. बिकॉज तांच्यांनी पळयल्लें आसा की हांव कितें करता बिकॉज म्हाका त्या लोकांची एक्झॅक्टली खबर आसा तेंची कामां कितें आसा ती. ते लोक जे आसा न्ही म्हज्या वॉर्डांतले ताका तुजे पयशेय नाका आनी ताजी कामां फक्त कितें तांकां एक रेजिडन्स सर्टिफिकेट जाय जाल्यार ते म्हाका एक फोन मारता बाय पळय रेजिडन्साक अप्लाय केला मातसो हेल्प कर म्हणून. तेंची कामां इतलीच आसा. किंवा तांकां उदक येना जाल्यार एक बिकॉज म्हाज्या वॉर्डान मातसो उदकाचो एक प्रॉब्लेम आसा सो त्या उदकाच्या प्रॉब्लेमाक लागून एक म्हाका कॉल येता
नाजाल्यार लायटी गेल्यो जाल्यार कॉल येता बट थंयच्यान अशें पयशांचे तरी काय करचेच पडना आनी हांव जाल्यार तुका खरें सांगता हांव म्हणटा पयशांचे फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर्ड मेंबरानूय ते करचे न्ही कित्याक आयज तूं करता न्ही फाल्यां लोकांक संवय जाता लोक आतां कितें करपाक लागल्या जर कोण पैसे वाटता न्ही जाल्यार तांचे कितें जाला पैसे वाटला म्हणून ते पळयना तो मनीस कितें तो काम करतलो का ना पैसे दिले आपल्याक म्हणून गेलो वोट केलो तेका तशें लोकांचे जाल्ले आसा म्हणजे ऍक्च्युली पैसे पळोवन करचे न्ही म्हणजे आता ऍक्च्युअली ते फुडल्या वर्सा एक इलेक्शन देखता परत सो तेज्या रिलेटेड समज तुम्ही कोणी तुम्ही कितें टिप्स दिवपाक सोदता किंवा एक एडवायस दिवपाक सोदता लोकांक जाय तुम्ही थोडक्यान दिवची हय लोकांक ऍक्च्युली हांव एडवायस दिवपाक सोदता तुम्ही मनीस पळया हांव जाल्यार तुका खरें सांगू जाल्यार हांव पळयताना न्ही हांव पार्टी ते पळयना हांव पळयताना कितें पळयता तो मनीस कसो कितें तो खरोच काम करतलो काय ना इवन लोकांक हांव एडवायस होच करतले की फुडें आतां जेन्ना इलेक्शन आसतले तुम्ही तुमची कामां जातली का ना ती पळया आणि त्या मनशाक वोट करा कोणे तुमकां पयशे दिले म्हणून स्वताक विकून वचनाका थंयसर तुमच्या लग्ना मागीर लायफ काही चेंज जाली किंवा टर्निंग पॉयंट कसो कितें येयलो तुमच्या लायफान लग्न जावन अशी लायफ चेंज जाली अशें म्हणटा न्ही एक्चुअली सांगपाचें म्हणल्यार लायफ चेंज अशी जावंक ना जशी हांव म्हज्या बापायगेर असले तशेंच हांव म्हज्या घोवाच्याय घरा आसा म्हजे मिस्टर एडवोकेट पंकज दाबोलकर सांगपाचें म्हणल्यार ताका खबर आसली की हांव पॉलिटिक्सान बी आसा म्हणून आनी एक्चुअली कशें आसलें की म्हणल्यार आमची फ्रेंडशीप कम लव कम अरेंज अशें म्हणल्यार चलता तेरी करपाक गेलो की एडवोकेट म्हणतो तू हय 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 कॉलेजींच्यान वळखताले बट केन्ना अशें एक्चुअली आमी लग्न बीन तशें केन्ना काय चिंतूकूच नासले आमची फ्रेंडशिपूच आसलेली जस्ट म्हणल्यार आतां ऑलमोस्ट 3-4 वर्सां अशी जाली म्हणल्यार आमी प्रॅक्टिसीन मेळपाक लागली एकमेकाक ताज्या उपरांत आमची म्हणल्यार फोनार मातसो कॉन्टॅक्ट जालो आनी ताज्या उपरांत म्हणल्यार अशें आमी लग्नाचे अशें विचार केलो सांगपाचें म्हणल्यार कितें की ताणें म्हाका पॉलिटिक्सान जेन्ना हांव आसा न्ही म्हजी ती फॅमिली खूब सपोर्टीव आसा अशें हांव सांगपाक सोदतां कारण जितलो म्हजो हांव जशें वदळच्यान सांगता की म्हजो बापूय म्हजो भाव किंवा म्हजी मम्मी खूब सपोर्टीव आसा म्हणून तशेंच हांव म्हज्या घोवा बद्दल म्हज्या सासूमाय बद्दलूय सांगपाक सोदता की म्हजी सासूमाय सो नूतन दिलीप दाबोलकर ती एक लेखिका आसा म्हळ्यार ती कविता बरयता कवयित्री ती तिणें केन्नाच म्हाका अशें म्हणूंक ना की हांव कितें करता म्हाका आतां ल्हान बाय आसा सो म्हाका थंय थोडे दीस रावता हांव थोडे दीस हांगा येता कारण म्हाका काम म्हजें एडजस्ट करचें पडटा ती केन्नाच म्हाका अशी म्हणना की थोड्यो आसता पळय लग्न जाल्या उपरांत आतां तुजें लायफ चेंज आतां सगळें बंद कर घरा बस बट म्हजी सासूमाय तशी ना ती एवरी टायम घोवूय म्हजो खूब सपोर्टीव आसा आनी तशीच म्हजी सासूमायूय खूब सपोर्टीव आसा ती एवरी टायम म्हाका तुका फाल्यां मिटींग आसा हांव ओके पळय तूं थंय वयतलें ना जाल्यार बेबीक आपूण पळयता अशेंय आसता तिजें किंवा केन्नाच तिणी म्हणूंक ना हें तूं कित्याक केलें हें तूं कित्याक करना इनफॅक्ट पळय घर सांबाळप आनी आपलें करियर सांबाळप हातून खूब जमीन आसमानाचो फरक आसा अशें म्हाका आतां दिसता कारण जेन्ना म्हजी मम्मी बी करताली न्ही घरातलें काम अशेंच म्हणून म्हाका दिसतालें जेन्ना लग्न जालें तेन्ना म्हाका कळ्ळें बिकॉज आतां बट म्हजी सासूमाय आसा ती घरातलें सगळें आपूण सांबाळून घेता आनी म्हजें करियर जें आसा तें हांव सुशेगाद सांबाळटा हाचेच खातीर आनी घोव जो आसा तोय म्हाका पॉलिटिक्सान खूब सपोर्ट करता अशें म्हणपाक शकता जशें हांव म्हज्या भावा कडल्यान आनी डॅडी कडल्यान एडवायस घेता तशेंच हांव आतां ताजे कडल्यानूय एडवायस घेवपाक लागला आनी तो म्हाका खूब सपोर्ट करता कशें आसता एक बायल जेन्ना फुडें सरता न्ही ताज्या फाटल्यान जेच्या वांगडा लग्न जाला तूं तो जर ना तुज्या फाटल्यान न्ही जाल्यार म्हाका अशें दिसता इट्स व्हेरी डिफिकल्ट तुका फुडें वचपाक कित्याक तूं दीसभर त्याच टेन्शनान आसतलें की आतां घरा वचून ताका कितें सांगतलें आतां म्हाका लेट जालो तशें जाता तो म्हाका कितें सांगता पळय तुजें काम आसा मुगो तूं कर तूं पावना जाल्यार म्हाका मागीर फोन मार आपूण तुका व्हरपाक येता अशें जाता आमच्या मदीं बट म्हाका अशें टेन्शन घेवपाचें नासता केन्नाच की आतां फाल्यां आतां उठपाक जाय फाल्यां आतां ताका सांगपाक जाय म्हाका मिटींग आसा किंवा म्हाका एक प्रोग्राम आसा थंय बट आमच्या मदीं तशें कांयच ना आनी इनफॅक्ट आय वील से लायक आमची फ्रेंड लव मागीर ते लग्न सगळें बरें आसा बट आमची फ्रेंडशीप अजून अशी आसा की जशें पळय तुमी चले चले सगळे म्हणजे तुमचे जे सिक्रेट्स आसा आनी कितें डिस्कशन करता तशें हांव आनी म्हजो घोव सुशेगाद बिंदास आमी अशी उलयता की म्हाका खंय तरी म्हाका अशें दिसूंक लागता की म्हाका चल आतां फ्रेंडांचीच व्हडलीशी गरज ना बिकॉज म्हाका घोवान एक फ्रेंडूच मेळ्ळलो आसा सो एक आमकां आनी एक परत विचारपाक जाय आसलें की
तुम्ही पंच असली म्हणजे डेप्युटी सरपंच झाली सो तो एक्सपिरियन्स किती जालो तो रनिंग जाता तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी वाढली थंय कितें चेंजीस जाले ते कितें काम वाडलें काय कितें जालें एक्सपिरियन्स ऍक्च्युली कशें कितें आसलें की एक पंच म्हणल्यार तुका व्हडलेशें काम टेन्शन घेवपाची गरज ना बिकॉज ते काम सरपंचाचें आसता आनी सरपंच ना जाल्यार ते डेप्युटीन हँडल करप. म्हजें कशें आसतालें की ऍक्च्युली जे पंचायत मेंबर्स असले लास्ट टर्माक आमकां खरे खूप बरे असले आणि कोऑपरेटिव्ह असले ते एव्हरी टाइम म्हाका उगडास आसा आमचो जो फर्स्ट सरपंच आसलो जेन्ना लास्ट टाइम आमी इलेक्ट जावन आयिल्ली तेन्ना प्रेमानंद कोचरेकर म्हणून आसलो तो सदांच कितें म्हणप हांव लिवेर वयता थोडे दीस तूं सांबाळ. ऍक्च्युली तो कितें म्हाका सांगतालो सदांच पळय बाय हांव लिवेर वयता तूं सांबाळ म्हणल्यार कितें तुका कळपाक जाय सरपंच जाले फुडें जाल्यार तुवें कशें कितें हँडल करप तें म्हणून आपूण चड दीस लिवेर वयतलो तूं सांबाळ पंचायत म्हणून. आणि ऍक्च्युली हांवें पंचायत म्हणल्यार ऍक्च्युली हांव खूब कितें शिकलां अशें हांव म्हणपाक शकता. तें म्हणल्यार एक सांगपाचें म्हणल्यार थंय ह्या हातीचो विश्वास ह्या हातार ना कारण कोण केन्ना ट्विस्ट टर्न थंयसर तुका खूब कितें एक्सपिरियन्स जाता आनी ऍक्च्युली हांव म्हणपाक सोदता की जण एका बायलेक न्ही एकदा तरी असो चान्स मेळचो की ताणें पॉलिटिक्सान वयचें बिकॉज थंय तुका न्ही खूब कितें शिकपाक मेळटा. हांव ऍक्च्युली तुका खरें सांगू म्हाका बरें आतां सुचना एग्जाम्पल हांव कितें दिवं तें बट खरेंच अशें शिकपाक मेळटा की तुका कळटा की बाबा कोणाचे कडेन कितलें उलोवप आतां आमी फ्रेंडां कडेन जशी फटाफट उलोवन वयता न्ही तशें थंय उलोवपाक मेळना. कितें जाता की आज तूं म्हणटा तूं तेजो फाल्यां तो मनीस ताजो आसना अशें पंचायतीन आसता. जर यंग कोण यूथ जर पॉलिटिक्सान वचपाक सोदता जाल्यार तेणी खंयच्या गोष्टींची काळजी घेवची आनी पावलां दवरची पॉलिटिक्सान. आता कोणी यूथ न्यू पॉलिटिक्स जॉईन जावंक सोदता तांकां एक म्हणल्यार उलयतना मातशी जीब सांबाळपाची बिकॉज आयज कितें जाता तूं उलोवन वता तुका खबर ना की आजकाल सोशल मिडिया खंयच्यान खंय पावल्ली आसा जशें तुका खंयचो क्लिप खंय वता तोय सांगूंक जायना. इनफॅक्ट आयल से की मेसेजीसूय केन्नाय तूं कितें उलयता वच फुड्यान मेळा उलय आणि पॉलिटिक्स रिलेटेड सुद्धा तुका केन्ना कोणाक कितें फोन करपाक जाय पण कितें जाता की मेसेजी तूं जेन्ना धाडटा न्ही हांव म्हाजेच कडल्यान तुका एक सांगता हांवेन एक ऍक्च्युली म्हाका त्या मनशाचें नांव घेवपाचें ना. कितें जाल्लें की एक रेस्टॉरंट आसा ताजो व्हडलो आवाज जातालो सो एकल्या मनशान म्हाका ती मेसेज धाडली पळय मॅडम तुज्या हितून एक रेस्टॉरंट आसा तेजो असो असो आवाज जाता. त्या रेस्टॉरंटाक ऍक्च्युली आमच्या पंचायतींच्यान केन्ना एनओसीच दिवना. हांवेन ताका मेसेजीर घातले पळय म्हणलें एनओसी का दिवना ताका आय सी टू इट टुमोरो म्हणून सांगलें. मेसेज व्हडली कांयच ना मेसेज इतलीच आसा बट ती मेसेज म्हाका 5 मिनटां जावना म्हाजो एक फ्रेंड म्हाका ग्रुपा वयल्यान स्क्रीनशॉट मारून धाडटा कळ्ळें जेलिशा व्हॉट हॅपन इन युअर वॉर्ड का म्हणून. आनी हो फ्रेंड हांव रावता सांगोळडा हो फ्रेंड म्हाजो म्हापसाचो म्हाका मेसेज करता कितें जालां तुज्या वॉर्डान का म्हणून विचारता. अरे इतल्या फास्ट तुवें म्हळें पळय कोणाक मातशें कितें बऱ्याकूय गेल्यार घातक आसा वायटाकूय गेल्यार घातकूच आसा म्हणून मातशें इवन उलयतना तोंड सांबाळचें पडटा. इवन आतां ऍक्च्युली खरें सांगू जाल्यार मातशें आतां चड हायलायट जाता पॉलिटिक्स बीन कितें की खंय गेले न्हू ते अमके मेंबर खंयच्यान खंयची मेसेज खंय पावत तीच सांगूं येना सो तुका तितून प्रिकॉशन घेवचें पडटा. मॅडम जेन्ना ऍक्च्युअली एक यूथ 18 वर्साचो की आफ्टर 12वी-15वी जाली काय ना ती ह्या स्टेजार म्हणजे की आपल्या देशा खातीर कितें करपाक जाय सो तो पॉलिटिक्सान घुसपाक सोदता सो बेबी स्टेप कितें आसतलें जर पॉलिटिक्सान वयतलो जाल्यार किंवा फुडें सरतलो जाल्यार. युथां खातीर पळय ऍक्च्युली पळोवंक गेल्यार सगळ्याच पार्टीनी यूथ प्रेसिडेंट आनी कितें कितें आसता. तुमी जर ते कमिटी जॉईन जाल्यो तांच्या वांगडा तुमकां खंय तरी काम करपाक मेळटलें. काम केल्या उपरांत तुमी लोकांच्या नदरेन येतले बिकॉज पॉलिटिक्सान हांव इतलें सांगपाक शकता की जर लोक तुमकां वळखना न्ही मे बी थंयसर तुमी रॉंग जाग्यार पावल्या कशें बिकॉज थंय तुमचो अर्थच ना बिकॉज लोकांची वळख हें खूब गरजेचें आसा. जशें हांवें म्हजे पयलीं डिस्कस केल्लें आसा की म्हाका कोण वळखनासलो हांव पावलें जस्ट बिकॉज ऑफ म्हजो भाव आनी बापूय अशें हांव म्हणटा बिकॉज ते आसले म्हणून तांकां लोक वळखताले जेणे करून लोक म्हाका वोट करूंक लागले. आनी आतां सेकंड टर्माक म्हाज्या लोकांनी म्हाका वोट केलें बिकॉज लोकांनी म्हजें खरेंच काम पळयलें आनी थोडे लोक अशे आसा जे म्हज्या संपर्कान आसा आनी म्हाका उगडास आसा की जेन्ना हांव सेकंड टर्माक परत इलेक्शनाक कंटेस्ट केलें हांवें
थोड्या लोकांनी म्हाका फोन मारून म्हणले, पयलीं हांवें चिंतलेलें की आतां हांव कॉन्टेस्ट करचें ना म्हणून, बट थोड्या लोकांनी म्हाका म्हणलें तूं कित्याक करनाका म्हणून, आमी आसा न्ही तुज्या वांगडा. आनी खरेंच तेन्ना खूब बरें दिसतालें आं. बिकॉज अशें की एक टर्म जालो म्हणून लोक तुका विसरले अशें न्ही. लोकांनी कितें तरी पळयलें. एटलिस्ट अशें आसलें की जशें हांवें तुका सांगलां म्हज्या वॉर्डार चडशे लोक रावतात तांची बारीकशीच कामां आसता म्हणून. ते म्हाका फोन मारून जेन्ना सांगताले पळय हावस टॅक्स रिलेटेड सुद्दां आपूण पावना बाय कितें करूं काय म्हणून, हांव कितें करतालें, हांव तांचो हावस टॅक्स पे करप आनी मागीर वचून तांकां रिसिप्ट दिवप, मागीर ती म्हाका पे करताली, तशें करतालें. बिकॉज एटलिस्ट त्या हेका लागून तरी तूं लोकांच्या संपर्कांत येता. इवन तूं इलेक्ट जाले उपरांत सुद्दां जर तूं लोकांच्या संपर्कांत येना न्हू, तुजें तें कनेक्शन तुट्टा लोकां कडेन. बरोबर. बारीक सुद्दां कितें जर स्कीम आसा न्ही, तुवें तांकां जर कॉन्टॅक्ट करून सांगलें न्हू, ताणें फोन केल्लो, एटलिस्ट इतलें तरी जाता. नाजाल्यार तूं इलेक्ट जालें आनी मागीर तेंची जागूच घेवना जाल्यार मागीर थंय प्रॉब्लेम जावपाक लागता. तशें युथांक हांव कितें सांगता, फॉर एक्झाम्पल एक सांगपाचें म्हणल्यार VM सालगांवकर कॉलेज जी आसा न्ही, ताजें सुद्दां एक लीगल एड सेल म्हणून आसा पळय. ते लीगल एड सेलान सुद्दां भुरग्यांक कितें जाता की स्किम्स आनी कितें कितें आसा जे लोकांचे गरजेचे आसा, पण थोडे लोक ते पावना. सो हे लीगल एड सेला थोड्या स्कुलांनी आनी थोड्या स्पॉटांचेर तेंच्यांनी घातलेली आसा. तातूंत कितें जाता, कोणाक स्कीम जर त्या स्किमी बद्दल आपल्याक जर टायम मेळना जाल्यार लोक वयता थंयसर, तांचे कडल्यान हेल्प घेता. तातूंत कितें जाता, त्या भुरग्यांचो लोकां कडले कॉन्टॅक्ट येता. आनी एक्चुअली पॉलिटिक्सान पळोवंक गेल्यार न्हू, इंटरॅक्शन तुका खूब चान्सीस आसा इंटरॅक्ट करपाचे लोकां कडेन. स्टेज मेळटा तुका. हांव युथांक कितें म्हणटा, जर तुका पॉलिटिक्सान येवंक जाय न्ही, तूं अशें कितें तरी लोकांक हेल्प करपाक जाय. हांव म्हणटा बारीक बारीकूच पयलीं जर तुज्या शेजाऱ्या कडल्यानूच स्टार्ट कर म्हणटा हांव. ताका जर कोण जाणटो आसा, ताका कसली स्कीम जाय जाल्यार तूं ताका सांग, आपूण तुका हेल्प करता म्हणून. तो फाल्यां दुसऱ्याक सांगतलो न्ही की बाबा पळय ताणें म्हाका हेल्प केल्लो, ताजेच कडेन वच, तो तुका हेल्प करतलो. तूं ताजी केली तो फुडें सांगपाक शकता. अशें करून 4 लोक तुज्या वळखीन येता. तेच 4 लोक फाल्यां दुसऱ्याक सांगतले आपले तेन्ना केल्ले पळय तेणें केल्ले म्हणून. बट तुमी जर घरा बसून जर अशें चिंत्ता न्ही की हांव फुडें येतलो आनी हांव पॉलिटिक्सान वयतलो म्हणून, तो टायम येतलो आनी तूं वयतलो तें जायना. खंयच्यान तरी तुका पयलीं स्टार्ट कर, तुजी आयडेंटिटी दाखय लोकांक की बाबा आपूण अशें अशें कितें तरी करता म्हणून. आमकां न्ही एक डार्क सायड ऑफ एक पॉयंटाची आयकपाक जाय, कितें आसता आनी कशी कितें आसता ती. डार्क सायड म्हटल्यार सांगपाचें म्हणल्यार एक्चुअली ही गजाल खरेंच म्हाकाय खूब वायट दिसता. आनी बिंग अ लॉयर हांगा मातशें म्हाका खरेंच अशें दिसता की म्हाका खबर आसून सुद्दां हांव हांगा कांय करपाक शकना. कितें आसा, कायदो आसा त्या प्रमाणे वयचें पडटा. तशीच पंचायत कायद्याचेरूच चलता. आमची जी पंचायत राज एक्ट आसा पळय, तातूंत कितें आसा की पंचायतीची जी डिसिजनां जाता ती मेजॉरिटीची जाता. आनी ही हांव एक डार्क सायड आयज एक्सप्लेन करपाक सोदतां. ती म्हणल्यार कितें, बिंग अ वॉर्ड मेंबर, तुज्या वॉर्डान जेन्ना कितेंय काम जाता, लोक क्वेश्चन करतना सरपंचाक किंवा बाकीच्या मेंबरांक करना. तो क्वेश्चन सरळ तुका आसता, तूं वॉर्ड मेंबर मुगो, तुका खबर आसा आनी काय म्हणून. बट कितें आसा, पंचायतीन डिसिजन हांगा मेजॉरिटीची जाता. म्हळ्यार कितें जाता, वॉर्ड मेंबर आसून म्हाका खबर आसा की बाबा हांगा जर हांवें एनओसी दिली, हांगा कसले परमिशन दिले, जाल्यार सायडीकल्या लोकांक घातक जावं शकता. कितें जाल्लें आसता की लोक तुका फोन मारता किंवा तुका आपयता, यो आमकां मेळपाक जाय, तुज्या कडेन उलोवंक जाय, आनी लोक आपले इशू मांडटा म्हज्या फुड्यान. पळय म्हणून अशें अशें आसा, सो थंय कितें तरी येवपाचें आसा दिसता न्ही, थंय दिवनाका हां परमिशन म्हणून, आमकां त्रास जातले म्हणून. सो हांव कितें करता, तांचो तो इशू घेवन हांव जेन्ना मिटिंगेन भितर सरता आनी जेन्ना त्याच पॉयंट रिलेटेड थंय इशू येता, बिंग अ वॉर्ड मेंबर हांव म्हाजें ऑब्जेक्शन घालता. बट कितें जाता, थंय मेजॉरिटीन ते पास जावन वता. सो एक्चुअली कित्या खातीर पास जाता किंवा रिजन कितें? एक्चुअली लोकां खातीर बरें आसता न्ही ते, तरी ते पास कित्याक करतात? लोकां खातीर बरें ना अशें वॉर्ड मेंबर सांगता की बाबा ते लोकां खातीर बरें ना म्हणून. बट कितें आसा, ते मेजॉरिटी आसता पळय, आतां म्हाका एक्झॅक्टली कळना की कित्याक लागून ते पास जाता तेच म्हाका कळना. इवन बिंग अ वॉर्ड मेंबर जेन्ना हांव एक्सप्लेन करता की बाबा पळय थंय अशें अशें प्रॉब्लेम आसा, हांव एकूच एक्झाम्पल दिवंक सोदतां. नांव बी काय घेना हांव, अशेंच एकदां म्हाज्या वॉर्डान जाल्लें आसा. एक थंय रेस्टॉरंट आसा, पार्किंग ना काय ना. इन्स्पेक्शनाक वता, इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत पळयता की थंयसर पार्किंग ना म्हणून. हांव येता मिटिंगेन आनी सांगता पळय थंय पार्किंग ना, सो हांव ते ऑब्जेक्ट करता, ते दिवप ना म्हणून. ते पास जावन वता. रिजन कितें, मेजॉरिटीन पास केला. मेजॉरिटी पास केल्या उपरांत वॉर्ड मेंबरा कडेन आनी काय आन्सर ना. बट लोक त्या वाठारान जे रावता, जे तुजेर विश्वास करून तुका वोट करता आनी तुज्या कडेन मागणें करतात ते की बाय पळय आं, थंय तुवें अशें केल्यार आमकां त्रास जातलो म्हणून.
पण मागीर तेंच्याच कडल्यान फोन येता तुका सांगलेलें न्हू पूण तुवें थंय दिले अशें कित्याक केलें तुवें कामां. त्या मनशाक जेन्ना हांव एक्सप्लेनूय करता न्ही की पळय ते मेजॉरिटीन पास केले तेंच्यांनी लोक आयकपाक तयार नासता कारण लोकांक कितें दिसता की आतां आमकां बेश्टें सांगता हेणे थंय मेळ्ळा आनी हेणे तेंच्या वांगडा मेळून आपुणूय दिल्लें आसता बट तें तशें आसना. म्हणून हांव कितें सांगता हे जो मेजॉरिटीचो जो कायदो आसा पळय खरेंच सांगता ही अत्यंत म्हाका अशी वायट अशी गजाल दिसता की हो मेजॉरिटीचो कायदो पंचायतीन चलता म्हणून. ते ऍक्च्युअली चलता जाल्यार बऱ्या खातीर तरी चलपाक जाय लोकांचे नुकसान हांवूय जालें तेच म्हणटा जर बऱ्या खातीर चल्लो जाल्यार बरें आसा. हांव कितें म्हणटा जर वॉर्ड मेंबर खंयूय ऑब्जेक्शन घालता जाल्यार त्या पंचायतीच्या वयर एक ऑथॉरिटी आसा न्ही बीडीओ आसा डायरेक्टोरेट ऑफ पंचायत आसा. हांव कितें म्हणटा जेन्ना वॉर्ड मेंबर ऑब्जेक्शन घालता सेक्रेटरीन कितें करचें की पंचायतींच्यान ती म्हळ्यार तेणें ऑब्जेक्शन घातला ती फायल काडची आनी फुडल्या डिपार्टमेंटाक धाडची आनी डिपार्टमेंटान ताचेर इन्क्वायरी करची की एक्झॅक्टली हे रिजेक्ट जाला कित्याक काय म्हणून वॉर्ड मेंबरान ऑब्जेक्शन घातला कित्याक ताचेर एक इन्स्पेक्शन जावचें. इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत त्या ऑथॉरिटीक डिसायड करूं न्ही की बाबा ते दिवपाचे का ना ते पंचायतीन स्वता आपूण ते हातबारचे न्हू कित्याक जाणा हातून प्रॉब्लेम कितें जाता लोक वॉर्ड मेंबराक फोन मारून तेका विचारपाक लागतात क्वेश्चन करपाक लागता आनी वॉर्ड मेंबरा कडेन आन्सर आसना एवरी टायम कितें सांगतले मेजॉरिटीन दिले म्हणून ते तांकां खंय तरी लोकांक पटना ती गजाल जेन्ना मेजॉरिटी सांगता तेन्ना. बरोबर. आनी एक अशी एक शेवटची तुमच्या कडल्यान एक मेसेज वयची पब्लीक लोकांनी नॉर्मली लोकांक खबर आसपाक जाय अशी. नॉर्मली न्ही बींग पंचायत मेंबर हांव एक सांगपाक सोदता की जेन्ना कितें पंचायतीन एक लोकांचे एप्लिकेशन येता कसले आणि मेनली सांगपाचें म्हणल्यार न्ही लोक आपल्या घरांतल्यो गजाली अश्यो भाव भावांच्यो झगड्यो बी घेवन पंचायतीन येता. हांव सांगपाक सोदता की ते न्ही तुमी एक्चुअली पंचायतीन घेवन येता तर तुमी तुमचो टायम वेस्ट करता बिकॉज कितें जाता हांवें अशें खूब पळयलां पंचायतीन हाडून एक लेटर दितली आय मीन एप्लिकेशन इनवर्ट करतली फोन मारतली पळय आं म्हाज्या भावाची आनी आमची झगडी जाली आतां मातशें तें हँडल कर म्हणून. आता ती पंचायत उरूंक ना ती पहिली खाप पंचायत आसताली पळय की गांवचो मुखिया बसतालो आणि तुमचे आयकतालो आणि तो सांगता की बाबा आता अशेंच घडपाक जाय म्हणून तशे सगळे लोक कान बी बंद करून सारखे आ चल तेणे सांगला म्हळ्यार आता त्याच दिशेन वचपाचें तशें पयलीं जातालें आतां जायना. आतां कितें जाता की एक ऑथॉरिटी आसा न्ही हांव म्हणटा कितें मारामारी जाली पुलीस स्टेशन आसा तुमी थंय वचून कागाळ करची पंचायतीन येवप इज रॉंग. थंय कितें जाता आमी करून करून कितें करता पंचायत चल दोन पार्टी हाडया बसोवया तेंकां पूण मागीर हेतून बसयल्या उपरांत कितें जाता जाणा तो तेज्या वाटेन उलयलो म्हाज्या वाटेन उलोवंक ना अशें जाता. हांव म्हणटा कितें तुमी तुमच्या खातीर खंयची ऑथॉरिटी लागता पळय थंय पंचायतीन येवन तें एप्लिकेशन घालच्या परस तुमी त्या ऑथॉरिटी कडेन वयचे आनी तुमच्या कागाळीचेर तांचे कडल्यान कितें तरी ठोस असो तेजें सोल्युशन काडचें. ओके. आनी एक आमच्या सारक्या युथांक एक मेसेज तुमी दिवची. युथा खातीर हांव हीच मेसेज चड पयलीं युथा खातीर दितात बट हांव चडांत चड न्ही चलयांक खातीर एक मेसेज दिवपाक सोदता की पळया तुमच्या खातीर खूब क्षेत्रां आसा जितून तुमी अशें ना की तुमी फक्त आतां शिक्षण केलें डॉक्टरूच जाली इंजिनियरूच जालें अशें ना. तुमच्यो ज्यो कला आसा न्ही त्यो स्किलूय जर तुमी आसा पळय त्यो घेवन तुमी भायर सरली न्ही जाल्यारूय तुमी खूब फुडें पावपाक शकता. आजकाल पळय पयलीं कितें आसलें टेलरांक टेलर म्हणटालीं आयज त्या टेलरान मातशें मॉडिफिकेशन आयलां आनी ते फॅशन डिझायनर जाला बरोबर. आनी त्या क्षेत्रांत तूं खूब आयज कमोवपाक शकता तुजें नांव कमोवपाक शकता आनी खंय तरी बऱ्या स्तरार तूं पावपाक शकता. सो हांव एक्चुअली मोस्टली बायलांचेरूच फोकस करता कित्याक म्हणटा खरें आमी इक्वॉलिटी सगळें म्हणटा पण अजून म्हाका खंय तरी अशें दिसता की थोड्या घरांतली चलयां अशें आसा की ना म्हाका काम करपाक दिना म्हणून हांव घरा आसा. तशें न जावचें आनी चलयांकूय खंय तरी खरेंच इक्वॉलिटी म्हणटा न्हू आमी खरेंच तांकां इक्वल असो स्टेटस मेळचो ती चलयाय घरांतली भायर सरची आनी तेंच्यांनी स्वता खातीर आपलें एक खंय तरी आपल्याक एक नांव कमोवचें. आनी एक्चुअली तुमी एक चलयांक दिलें आमच्या सारक्या युथांक एक मेसेज. हा युथां खातीर मेसेज आसा म्हजे कडल्यान की जशें आमचो कौशल पत्की जो आसा आज पळय कट. ताणें आपलें खंय तरी नांव कट, घेतलें कट. आसा तशेंच बिकॉज तेका कळ्ळा की ओके हे चलना ते चलना ओके आज आपले हे बरें हितून आपले खंय तरी क्रिएटिव्हिटी आसा आपली आपण हांगा कितें तरी करतलो. आज खरेंच सांगता तुका ताजे व्हिडिओ पळयतना म्हाका सुद्दां एक अभिमान दिसता कारण तो म्हाज्या हायर सेकंडरीन शिकलेलो आसा हायर सेकंडरीनूच न्ही येस. येस येस तो विद्या प्रबोधिनीन शिकलेलो आसा म्हाका खरेंच पळोवन बरें दिसलें की तो आज खंय तरी पावल्लो आसा. सो अशें ना की जशें युथांक तुवें म्हटलें की तुमच्या सारक्या युथांक मेसेज तीच मेसेज दिता हांव ती म्हणल्यार अशेंच न्ही की तुवें डॉक्टर जावचो इंजिनियर जावचो पळया आनी थोडें कितें आमच्या कौशल पत्की कडल्यानूय शिकून घेया. तो आज हांगा पावला तुमी तुमच्या फिल्डान तुमकां खंय दिसता थंय तुमी तुमचें लक्ष घालचें आनी तुमी अशेंच फुडें सरपाक शकता. जर तुमकां पॉलिटिक्सान जाय जाल्यार तुमी पॉलिटिक्सानूय बरें करियर करपाक शकता
तुमच्या एक्सपिरियन्सांतल्यान म्हाका खूब कितें गजाली शिकपाक गावले, स्पेशली एक्चुअली पंच जावप आनी सरपंच जावप, स्पेशली लेडी आसून एक कशें हँडल करप सगळे गजाली भितर पंचायतीन किंवा बाकीच्या सरावंडींग कशें हँडल करप, किंवा थोडे रुल्स तुमी सांगले, किंवा सोल्युशन कितें आसा थोड्या प्रॉब्लम्सां खातीर, तुमचे खुबश्या गजाली तुमी एक्सप्लेन केले. तुमच्या जर्नीतून खूब कितें आमकां शिकपाक गावलें. तुम्ही सांगल्या बद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू.